येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. 10व्या दिसा बसोवन 11व्या दिसा गणपती विसर्जनाची आगळी वेगळी परंपरा. 45 वर्सां आदीं भुरग्यांनी मेळोन पुजेक लायिल्लो हो गणपती दर वर्सा पुजेक लावन 11व्या दिसा करतात विसर्जन. गोंयांत 21 वेळ पडूं येता उटंगराचो पावस. वादळी वाऱ्या सयत लायतलो हजेरी. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयचें पर्यावरण धोक्यांत आयलां. पर्यावरण धोक्यांत येवपाक वेगवेगळ्यो गजाली कारणीभूत आसल्यो तरी जंगलतोड हेंच ताचें फाटलें मुख्य कारण जावन आसा. दिवचल बायपास रस्त्याक लागून मोठ्या प्रमाणांत जावपी जंगलतोडीचेर आतां पर्यावरण प्रेमींनी आवाज काडला. पर्यावरण प्रेमी अमृत सिंग सांगता ते प्रमाण मनीस आनी रानवटी जनावरां मदीं संघर्श निर्माण जावपा फाटल्यान जंगलतोड हेच मुख्य कारण आसा. पळयात ताचें म्हणणें. गेले कितलेशेच दीस आमी हांगा पळयता, फाटल्या दिसांनी अशे कितलेशेच एनिमल्स आनी जे सोरोप बी कितें आसा पळय ह्या एरियेन हे डिफॉरेस्टेशन जाल्ल्या कारणान आमी हांगा खुबशे रेस्क्यू केल्ले आसा आनी तांकां रिलोकेट करपाचें आमकां आयज तकलेर एक टेंशन येता की तेंचे हॅबिटेट कशें करपाचें. कारण ह्या रस्त्याक लागून जवळ जवळ हो बेल्ट जो आहा हांगा आमचे बोर्ड्या पासून ते आमच्या वाळशी पर्यंत आमचे वाळशी पासून ते जाटे कॉलेज आहा तेच्या आसपास म्हणजे सरवण पर्यंत हो बेल्ट जो आहा बायपास रोड काडपाक तो हे केलेलो आसा. हो खूब वर्सां पयलीं ठरयल्लो, मे बी मायनिंगाक लागून आसूं किंवा थोडे म्हणटा मोवपाक लागून. पण म्हाका दिसता ह्या रोडाची येद्या व्हडल्या रोडाची गरज नासली आनी ते हे कत्तल करून खुबशे एरिया जर पळयले जाल्यार हांगासल्यान खूब व्हडलो रस्तो जो आहा तो मोठो दिसता, मागीर वचोन तो बारीक एका तेकतलो. हे कांय कॅल्क्युलेशन कांय कळना कशें कितें हे येदे व्हडले एरिया ज्या डिफॉरेस्टेशन करपाक लागून की हांगासर जे हेका सुक्या बरोबर ओले बी जळयता अशें म्हाका एक आसपाव दिसता की हेची एक हे जावपाचें व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय की खरेंच एका जे रोडाक लागून जितकें मारपाक जाय तितकेंच मारल्या की एक्स्ट्रा मारला, हे एक जावपाक जाय. आनी दुसरें म्हणजे जी झाडां ही नश्ट जालेली आहा न्ही. आतां हे जे आसा पळय झाडां मारल्या म्हणटा न्ही, तेजे खातीर एनिमल्सां खातीर कितें इफेक्ट जातलो सो तुमकां? एनिमल्सां खातीर तर खूब इफेक्ट जाता. आतां ह्या हितून वातावरणान रावणारे जे आतां सोरोपूच न्हू काटंडरा सारके प्राणी आसा ते मागीर घरान आश्रय करता. लोक मागीर फोन करता आनी म्हणटा आमच्या ते हितून घरान येवन रावता. कारण जंगलूच ठेवूंक ना जाल्यार मागीर ते खंय रावतले, हो व्हडलो प्रश्न आहा. आतां घुबडा सारके आमी पळयता की घुबडा बी आहा ती व्हडल्या व्हडल्या झाडां जी आहा केदी व्हडली जी मोठी मोठी तोडां आयज हांगा दिसता आमकां, तितून जे ढोली आसता तितून घुबडा आपले नेस्टिंग करता. आयज पळयता जाल्यार लोकांच्या बिल्डिंगेचे खंय तरी पत्र्या पोंदां नेस्टिंग करता. सो खंय आमी पळयता की व्हडली व्हडली झाडां आसली तेका हनी बीज आसताले, आयज पळयता जाल्यार बिल्डिंगेक दिसता. सो तुमी जर पर्यावरणच वाचयना, जर तुमी झाडां पेड्यांक लागून कितें उलयत ना जाल्यार मागीर तुमकां ते तुमच्या दारा पर्यंत ह्यो गोश्टी येतल्योच. सो ते वाचोवपाक जाय जाल्यार पर्यावरण वाचोवपाचें म्हत्व आमी बॅलन्स रावपाक जाय. अशें न्हू की आमी म्हणिना की तुमी विकास करूं नाका, पण जे विकासा फाटलो पयलीं स्टडी करपाक जाय हेचो फुडें कितें इफेक्ट जातलो. आनी त्या प्रमाणे काटकसरीन म्हटलां, काटकसरीन म्हणल्यार आमी झाड मारतना प्रत्येक झाडाची एक हे घेवपाक जाय बाबा वाट काडटा आसतना कमीत कमी खंयतल्यान आमकां हानी जातली. आनी काडटा जाल्यार तें झाड बारीक सादारण झाडां आहा ती रिलोकेट आयज आमच्या देशान जाल्या थोडे कडेन की झाडां जी आहा काडून दुसरे कडेन लायतात. तशें पावसाच्या दिसांनी तांकां रिलोकेट करपाची, दुसरे कडेन लावपाची काडून. ओके. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. 10व्या दिसा गणपती बसोवन 11व्या दिसा ताचें विसर्जन करपाची आगळी वेगळी परंपरा कोम मडगांव आसा. फाटली सुमार 45 ते 50 वर्सां ही परंपरा चालू आसा. सुमार 45 वर्सां आदीं भुरग्यांनी मेळोन पुजेक लायिल्लो हो गणपती दर वर्सा पुजेक लावन 11व्या दिसा ताचें विसर्जन करतात. आज आमी मडगांव कोम वाड्याचेर आसा. हांगा एक गणपती आसा जो
10व्या दिसा हांगासले वाडेगांवले लोक हाडटा, 10व्या दिसा हाडटा आनी ताका पुजता आनी 11व्या दिसा पावयता. हाका एक परंपरा आसा अशें तेंच्यांनी जाणटेल्यांनी सांगलें आसा. कित्याक की म्हणल्यार तेंचे पयलीं ल्हान भुरगे आसतना गणपती पावयतकूच तांकां की गणपती पुजो अशें दिसलो म्हणून तेंच्यांनी पुजलो खंय. त्या मेरेच्यान ही परंपरा चालू जाली. अरावंड 60 वर्सां सुमार जाली आनी ह्या गणपतीक वाड्यावयले सगळे समाजाचे लोक आसात, जशे म्हण दुसऱ्या हेचे हिंदू क्रिस्तांव सगळे मेळून प्रसाद हाडून दितात, वाडटात आनी हो असो गणपती पुजयतात. अरावंड 60 वर्सां जाली. तांचें म्हणणें आसा की ही परंपरा ते अशेंच चालू दवरतले म्हणून. गणपती 10 दीस सगळे हाडून 11 दीस सगळे पावपाक फाटलें कारण कितें आसता? गणपती पयलीं तांचो पुजलो न्ही, तो पायलो म्हणटा ह्या भुरग्यांक उमेद जाली. आमी सगळीं ल्हान. मागीर आमी कितें केलें, ताणें घरांतली आमची ल्हान मुर्ती आशिल्ली, पयलीं ल्हान मुर्ती मेळटाली पळय, ती आमी पुजली सगळ्यांनी एकठांय जावन. ती पुजली, माटोळी बांदली, सगळें केलें. आनी त्या दीस म्हळ्यार आमी दवरया गणपती. तो गणपती दवरलो. दुसरे दीस म्हळ्यार पावुया. मागीर त्या प्रमाणे दुसरे दीस पावलो. दुसरे दीस मागीर एकटी आमची शेजारी एकटी आयली. ती म्हणाली कितें आमकां, तुमी म्हणाले अन्नाचो नैवेद्य करूं नाका, तुमी फक्त मोदक. तिणें पूर्ण दिलें, गोड दिलें, दिवली दिली तेल घालून, सगळें तिणें सामान दिलें, नाल बील. आनी हें म्हळ्यार पुरणाचे लाडू करा आनी तुमी गणपती दाखया म्हूण तिणें सांगलें. आनी पयले दीस आमी तवचें कापलें आनी तें दाखयलें. आनी दुसरे दिसा मागीर मोदक केले. मागीर दुसरे वर्सा मागीर हे सगळे दादन जमले, भुरगे सगळे व्हडले ते जमले. आनी ते म्हळ्यार आमी पुजुया. आमी म्हणलें पयलीं भायर पुजपाचो न्ही, आमी भितर पुजपाक गेले. भितर पुजपाक आमकां प्रसाद जायना, घरांक पुजपाक प्रसाद जायना. आपूण म्हळ्यार राखणो, आपूण म्हळ्यार भायरूच पुजतालो, रावतलो. आनी मागीर सगळे एकठांय जाले. मागीर ते व्हडलें जालें. मागीर जेवण आतां पयले दीस केलें, दुसरे दीस केलें. आनी आतां कितलीं वर्सां जालीं, 40 वर्सां जालीं, 40-45 50 म्हण ते आतां कितें सगळे आतां मागीर कोण कोण सांगून घेतात न्ही, ते मागीर कोण नाल्ल 50 नाल्लाचे, 25 नाल्लाची 50. कोणें मागीर तोप दिलें, व्हडलें तोप दिलें. कोण बालदी दिली, कोणी ताटां दिली. आनी एक तो जेवणाचें सामानूय बी सगळें जाणून दितात. अशें करून आमचें वर्सान वर्स वाडत गेलें. आमकां दिसतालें कितें म्हणजे आमचे कडेन कशें जातलें अशें. पूण ना, देवाचो देवूच करून सगळें घेता आनी कांय ना. आनी आतां हे सगळे भुरगे आमचे हे सगळे एकठांय जाले, ते आतां माटो बिटो ते हे करता. पयलीं आमी बेटो ताटपत्री घालून माटो करताले. आतां ना, आतां हे घालतात न्ही, हे भुरगे व्हडले ते घालता. ते तशें करून आमचें चल्लां. गणपती पयलीं आमगे सगळे 10 जाण म्हूण आसले. ते बिरस्तार बीन करताले, नाटकां करताले, हांगा पुजा करताले. म्हूण ते 10 जाण मागीर सगळे फुटले म्हणटकीर ती पुजा मागीर आमी कितें केली, हांगा पावसांक भायर पावसांक करची पडटली म्हणून आमची चवथी कडेन माटवाक दवरली. आतां दीस पुजा करता गणपती हाडले ते आनी ती पुजा हांगा करता. वर्सा वर्स पुजा भायरूच करता. मागीर ते आतां थोडे सगळे आतां भुरगे आसा पळय हांगा वाड्या वयले, ते सगळे येता कामां. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तळेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 21 सप्टेंबराक गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत घोग्यांनी पावस पडटलो. पावसा सयत वराक 40 किलोमीटर नेटान वारे व्हांवतले. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. सद्याक गोंयांत मान्सूनाचो प्रवास समाधानकारक आसा, पूण बंगालच्या दर्यांत निर्माण जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून गोंयांत पावसाचो वेग परतून वाडटलो. और आज के दिन का अगर सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम के बारे में हम बोलें तो देर आर टू सिस्टम्स, टू सर्कुलेशंस एक्सिस्टिंग. वन इज ओवर ईस्ट राजस्थान एंड साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश, एंड द सेकेंड वन इज नियर ओडिशा, साउथ वेस्ट ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश कोस्ट. तो ये जो सेकेंड मेंशन सिस्टम जो है बांग्लादेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट के आसपास, ये सिस्टम जो है आने वाले दिनों में उसका वेस्टवर्ड नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट इज लाइकली. तो चांसेस है कि आने वाले 21 से और अराउंड 20 लेट इवनिंग से गोवा और पूरे वेस्ट कोस्ट में वेस्टर्ली नहीं तो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स स्ट्रॉन्ग होने का, विंड्स विल पिक अप सम स्पीड. एंड अगर हम कंपेयर करेंगे पिछले 2 से 3 दिन के रेनफॉल से, तो 21 सितंबर से कंपेयर टू दैट हायर रेनफॉल एक्टिविटी इज गोइंग टू टेक प्लेस. और 21 सितंबर को एक या दो जगह पे नॉर्थ और साउथ गोवा के ऊपर
हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 6.4 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स, वो हेवी रेनफॉल भी एक या दो जगह के ऊपर 21 सितंबर को मिलने के चांसेस हैं। और रेनफॉल की जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इम्प्रूव होगा फ्रॉम 21 से 21, 22 और 23 को भी हम इम्प्रूव्ड रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सिस्टम के कारण। तो प्लीज बी अपडेटेड विद द वार्निंग्स IMD is issuing in these coming days. In short, rainfall activity is very likely to increase from around 21st of September. Heavy rainfall is likely at one or two places over North and South Goa on 21st, and please be regularly updated with the warnings IMD issues in coming days. ह्या वर्सा सप्टेंबर मेरेन पावसाचे प्रमाण सामान्यतये परस चड आसतले, ताका लागून मान्सूनाचो प्रवास आनीक 11 दिसांनी वाडपाची शक्यताय आसा। 2019च्या सप्टेंबर मेरेन 33% चड पावस पडलेलो, जाल्यार 2020च्या सप्टेंबरात 31% चड पावस पडलो। जैसे IMD ने फोरकास्ट किया था, पिछले 2 से 3 दिनों से मानसून गोवा के ऊपर वीक स्टेज में चल रहा है। रेनफॉल एक्टिविटी और द डेली रेनफॉल हैज़ बीन लेसर दैन इट्स नॉर्मल वैल्यू फॉर दिस पास्ट 2 to 3 days। और अगर आज 19 सितंबर का स्टेट एवरेज क्यूमुलेटिव टोटल यानी कि इस पर्टिकुलर सीजन के 1 जून से 19 सितंबर तक के स्टेट एवरेज रेनफॉल को देखें तो दैट इज 5% हायर दैन इट्स नॉर्मल वैल्यू। बट इफ यू जस्ट कंपेयर इट विद द पास्ट 2 years, अगले पिछले 2 सालों के सेम डेट के वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे इससे, तो 2019 में वो नॉर्मल से 33% हायर था, और इन 2020 में पिछले ईयर में वो नॉर्मल से 31% हायर था ऑन 19 सितंबर को। लेकिन ये जो पास्ट 2 साल थे दे वर एक्सेस मानसून ईयर्स फॉर गोवा। गोवा में पिछले साल पूरे सीजन में 42% हायर दैन नॉर्मल रेनफॉल मिला, और 2019 में अराउंड 33% हायर दैन रेनफॉल मिला। और ये 2 साल जो थे एक्सेस मानसून रेनफॉल मिले साल थे। इन दिस ईयर इन 2021 वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच excess rainfall to happen in the entire season। अभी जैसे ही रेनफॉल सीजन एंड होने में around 11 days are there, we are expecting the normal rainfall activity to continue even in these remaining days। Light to moderate rainfall is going to continue, and the seasonal total will be near or around normal itself in this particular season। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट। कोरोनाच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी। मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।